Sorry. एक मिनट प्रवीण मंगेश स्टार्ट करता हमारे मंगेश मंगेश अच्छा कर अटल पे
पंच मेंबर आमचे हात खाली खाया हॅलो हां चालू आहे यो लागी आलो यो मरे झालं ऑलमोस्ट यो घेतला आज आमच्या इनॉग्रेशनाक पेवर स्टायल्स अँड इन्स्टॉलेशन ऑफ सोलर लाईट या इनॉग्रेशनाक आमच्या ओशेलतर्फे वॉर्ड नंबर 5 हांव तुमच्या सगळ्यांचे मॅडमीचे आमचे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA मॅडम दिलायला लोबो त्यांचे स्वागत करता सरपंच डेप्युटी सरपंच आणि म्हजे वांगडी सगळे पंच आणि प्रेस मिडिया आणि आमचे गावचे सगळे हितचिंतक नागरिक यांच्या सगळ्यांचे या इनॉग्रेशनाक वेलकम करता आणि या पेवर्स जे आज आमच्या वाठारांत ऑलरेडी घातले जे कंप्लीट केले जवळ जवळ त्याचं कॉस्ट हा 14 lakhs आणि ते आसा RDAच्यान आणि ते आमचे काम करपाक आम्ही पंचायत आसाच जेन्ना आमच्या पंचायतीन बरें सहकार्य केलें सरपंच डेप्युटी सरपंच बांगडी सगळ्यांनी म्हाका की आमच्या गांवांत आज वाठारांत जे टायल्स घातल्या ताका सपोर्ट केला आणि ते इतक्याचेर थांबना जेन्ना जे गव्हर्मेंटचे फायनान्स जाय पडटा फंड्स जाय पडटा तेन्ना ताका MLAची जी ताका सपोर्ट जावं पडटा तेजे शिवाय कसलीच गोश्ट जावं शकना म्हणून आज आमकां मॅडम दिलायला लोबो हेंच्यांनी हे टायल्स ती MLA जावच्या पयलीं आमच्या वांगडा फॉलोअप करून हे सर जेन्ना आमचे RDA मिनिस्टर आसले मायकल लोबो तेंच्यांनी तेन्ना एफर्ट्स घेवन सगळे ते फंड्स आमकां अलॉट करून आज कंप्लीट जाता काम हेका तेंचो हातभार लायला हांव सराकूय थँक्यू म्हणटा तशेंच आमचे इन्स्टॉलेशन ऑफ LED लायटींग जे आमचे आज सोलर पॅनल तशेंच आमचे लायटी ज्यो आसा ज्यो फर्स्ट टायम आमच्या ओशेल पंचायतीन जे आज आमचे घातलेले आसा तेका आमकां सरपंचान सगळ्यांनी सांगलां परत एकदां तेंचे शिवाय रेजोल्युशन घेतल्या शिवाय कांयच काम जायना आनी ह्या कामाक म्हाका सहकार्य करपी म्हाजो मित्र संदेश खोर्जेकर हेंच्यांनी आपल्या वाठारांत घातलो तो अंजुना पंचायत पंच आसा जेन्ना तेणी घातलें आनी तेणी सांगलें की मंगेश तुज्या वाठारांत घालून एकदां सुरवात कर आनी हांवें रिक्वेस्ट केला आमच्या पंचायतीच्या मेंबरांक सरपंचाक की हांव एक रेजोल्युशन घेता आनी पळयता हे ट्राय करून ते जवळ जवळ यश येयलें कित्याक मॅडमीन आमकां सहकार्य सरांनीय सहकार्य केलो जो फायनान्स अंडर सेक्रेटरी पर्यंत वयता ती फायनान्साक तेचो आमकां सरान सुद्दां खूब हेल्प केलो आनी हे कामाक बऱ्या कामाक डेवलॉपमेंटाच्या कामाक जे आज आमकां मॅडमीचो हातभार लागता आनी आज हें कंप्लीट जालां काम जशें की आमी इनॉग्रेशन करून हें करून आमी मागीर जें काम करतले तशें ना हें काम कंप्लीट जाल्लेलें आसा म्हणून हांव मॅडमीक देव बरें करूं म्हणटा आनी जे ह्या कामाक सहकार्य केलें तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी आज आमचे नागरीक जे आमचे वाठारांत रावपी आज तेंचोय सपोर्ट आमकां गावता की तेंचे कसलेच कितें करून गेले जाल्यार तेंचो सहकार्य पयलीं जाय पडटा तेंच्यांनी इतके वर्सांक कसलेच अडचण केल्लें ना आमकां कामाक की तुमी अशें करना तशें करना तेंच्यांनी सहकार्य केल्लें हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की जेन्ना हांव काम घेवन येता तेंच्यांनी वयल्यान ते म्हाका प्रोत्साहन दिता की तुमी घाल हांगर घाल आपणाक घाल ते घाल तेन्ना बरें दिसता अशी की गोश्ट की कोणीच अशें केन्नाच म्हाका हें करूंक ना हांवेंनूय तांकां केन्नाच दुखोवंक ना की हेजो पंचायतीन तांकां कसलीच गोश्ट जाय जाल्यार हांवें सांगून दवरलेलें आसा सरपंचाक रिक्वेस्ट केल्लें आसा बॉडीक सगळें रिक्वेस्ट केल्लें की म्हाजो मनीस जर पंचायतीन येयलो तर तेजी कामां जावची कामां खंयचोच हाडूंक जायना हांव जाहीरपणे सांगता कित्याक तेंच्यांनी सपोर्ट केला तसो म्हाकाय उमेद जाला म्हणून आज हांव 3 टर्म तेंच्यांनी म्हाका निवडून दिल्लो आसा जवळ 15 वर्सां कंटिन्यू हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी हे जी कामां आसा
ती त्यांच्या सहकार्यान मॅडमच्या सहकार्यान आणि आमच्या पंचायती सहकार्यान हांव तांकां देव बरें करता. आनी एक हांव ल्हानशी गोश्ट नमूद करूंक सोदतां की म्हाज्या वाठारांत जेन्ना 7 तारीख एक इन्सिडंट जालो, आंबो पडलो आनी झाडां पडलीं, तेन्ना असो हें जालो की सगळ्यो गोश्टी पंचायतीन हातभार लायलो, ताका आमच्या गांवच्या लोकांनी हातभार लायलो. आनी तसोच आमी जेन्ना मॅडमीक कळयलें की मॅडमीक सांगलें तांकां खंयचोच कमी कितें जावंक दिवं नाका, आपूण येता तांकां कशें कितें फायनान्शियली कितें आसा सगळें करून हें करता उलोवन उतार दिलें. हांवें तांकां एश्युरन्स दिलें की मॅडम येतली पळोवन वयतली, तुमकां जें कितें फायनान्शियल कितें आसा पळय न्हू एसिस्टंट ती तुमकां हेल्प करतली. आनी ते मॅडमीन उतार दिल्ल्या प्रमाणे तांकां तिगांयू तेंच्यांनी हेल्प केल्लो आसा. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा ते येयल्ले आसा, ते अशी रावल्ले तिका मॅडमीक थँक्यू म्हणटाले म्हणून हांवें म्हणलें आजूच या तुमी. मॅडम येतली म्हटलें तेन्ना ती देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जे ही कामां जी आसा ती MLA शिवाय गोश्टी जावं शकना. आनी MLAचो जेन्ना पंचायतीक सहकार्य आसता तेन्ना त्या गांवांत डेव्हलपमेंट हो नक्की जाता. हांव म्हाजी चड उतर येना पावसाची हे मॅडम उलोवपाचें आसा. हांव तुमच्या हांगा इनोग्रेशनाक येयल्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा. काळजांच्यान देव बरें म्हणटा. प्रेस मिडिया तुमच्या शिवाय गोंयभर बातमी पावोवंक शकना म्हणून आनी तुमी टायम काडून येता हें म्हत्वाचें आसा. तुमकां ऑलवेज तुमी एका मॅसेजीचेर येता. हांव तुमकां परत देव बरें करूं म्हणटा आनी धन्यवाद म्हणटा. आयज आमी ह्या ओशेल गांवांत वॉर्ड नंबर 5 हांगा येयल्ली आहा. आमचे मदें आहा बाय सरपंच वंदना, डेप्युटी सरपंच बाब प्रवीण, आमचो बाब मंगेश, बाब महादेव, सगळे आमचे बाब उदय, सगळे आमचे ग्रामस्थ इनॉग्रेट करपाक येयल्ली आहा. हे आमचे सोलर पॅनल्स 2 आर्म्स 4 आर्म्स. आनी हे सोलर पॅनल्स आमकां ह्या वाठारांत दिल्ले आहा थ्रू फिशरीज एंड गेडा. सो फिशरीज डिपार्टमेंटाक देव बरें करूं म्हणटा. हेंच देव बरें करूं म्हणटा बाब आमचो मंगेश. एनी वर्क इट हॅज टू बी फॉलोड अप. रेजोल्युशन घेवंक जाय आनी कामां फॉलो अप जावंक जाय, नाजाल्यार ती रेजोल्युशनांत उत्ता आनी धरपाचें. सो ह्या आपल्या वाड्यान कोस्टल लायनीन हे काय बरें सोबीत सुंदर सोलर आयज तर काव लागून पेटोंक ना, बट दे आर ब्युटिफूल सोलर लायट्स. फ्युचर डिपेंड्स ऑन सोलर. ह्या आमकां देवान फ्री देणें दिल्लें आहा सोलर एनर्जीचें. सो तेजे यूज करप म्हणल्यार खूब म्हत्वाचें. नाजाल्यार आमचे इलेक्ट्रिसिटी लायन्स ऑल कम्स वीथ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. पूण हे आमकां घरान कोणें जाता तितले सोलर पॅनल घालून हे आमचे लायटी पासून घरांतले सोलर पॅनलांचेर घालूंक जाता. नाल्यार गिजर उदक गरम करपाक सोलर पॅनलांचेर घालूंक जाता. सो दीस आर द वेज बाय वीच द गव्हर्मेंट gives subsidy for the solar panels in our residential houses. तो हेच देव बरें करूं म्हणटा की पंचायतीक की तेणी हे फुडाकार घेवन हे रेजोल्युशन जेन्ना पंचायत आनी MLA वांगडा आसता तेन्ना खूब कामां त्या वाठारांतली त्या गांवची करूंक मेळटात आमकां. आयज आमी इनॉग्रेट करपाक येयल्या हे आमचे लेईंग ऑफ पेवर्स थ्रू RDA. लास्ट टर्म मायकल जेन्ना मिनिस्टर आसलो RDAचो तेन्ना हे पास करून दिल्ले. बाब आमचो संदीप इज द कॉन्ट्रॅक्टर. 14 लाखाचें तें काम आमचे पेवर्स घालपाचें. आनी हे सोलर पॅनलाचे 6 lakhs 7,16,000. सो हांव सगल्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता हे काम जाल्लें म्हणून. आनी होच आमचो हेल्प ह्या शिवोली ओशेल गांवांक व्हडले डेव्हलपमेंट वर्काक आसतलो. तुमी सगळे हांगा येयल्या म्हणून तुमकां सगल्यांक परते देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां आमी 4:30 मारना पंचायतीचे हॉल इनॉग्रेट करपाक आसतली. तुमकां सगल्यांक इनवायट करता. वेलकम ओवर दे. ते हॉल आमी स्पेशली केला ते
पंचायतीक हॉल नासले आनी आमचे खूब बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुपाची मुद्दम करून हे कोर्सीस करतात आनी तांकां हॉल नासले. सो ते हॉल आमी फाल्यां 4:30 मारना पंचायतीन इनॉग्रेट करतात. सगल्यांनी तुमी येवचे. आनी मायकल लोबोचो बड्डे 18 जून. You'll all come, please come. We will be glad to have you all. Thank you very much. प्रवीण म्हणटा आयच्या ह्या इनॉग्रेशनाक मॅडम वेळ काढून येयल्यावर तिच्या देव बरें करून दिता. तसेच पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर, प्रेस, मिडिया आणि हांगा जमलेल्या सगळ्यांक येयल्यावर त्यांचे धन्यवाद.